तशेंच हांव मागता MLA कडेन फुडें ते नोकरी तशेंच तेज्यो चेडवाय बी तेंच्यांनी येवन फुडें ताका मातसो हात लावन ते नोकरेचें आणि आज आमकां प्रावड फील जाता की आमी तेजी भुरगीं म्हणून तेणीन आपल्या लायफान जें कितें काम केलां तें सेल्फलेसली काम केलां आनी तेज्या असलो लिडर आज आमकां गरज आहा असल्याच लिडराची तेज्या असल्या कित्याक आमची जी कितें पेंडींग कामां उरल्या जी कितें कामां जाय आमची करून दिवची आनी तसोच लव आनी रिस्पेक्ट आमच्या कायजान तेंच्यांनी दवरची तेज्या मिनिस्टर ऑफ आमदार आणि मंत्री आमचं मायकल बाब सरपंच आणि त्याचे सगळं वांगडी सरपंचाक हांव पयलीं उलोवणीत परबी दिता आनी तुका तुजे उपकार आठयता की तुवें खरोखरच एका त्यागी मनशाचे तुवें खंय तरी ताका वाचा फोडली म्हणून आज भोव थोडे अशें आमच्या पंचायतीन जाला पयले आदल्या पंचायतीन नेम प्लेटी घातल्या कोणे कोणे त्याग केला कोणी भाटा दिल्या कोणी सुवात दिल्या अशा काही लोकांनी घातल्या आणि तेतून व्हडली म्हणटा त्यो नेम प्लेट घातल्या मार्क फेर्नांडीस आमचो आदलो फ्रिडम फायटर तेज्या नांवाचेर आगारवाड्यार आणि बिशपाची तेज्या वाड्यार अशें आनी थोडो आनी एक तो गावराड्यार अशी काही ठिकाणी पण फॉलोअप ना कोणाक खबरूच ना खंयचे वाडे खंय कितें आसा पळय ते देख घेवची म्हणटा ते परीच्या पंचायतीची वचन फुडें कोणाक विचारपाची गरज ना सगळ्या भाल्या मारलेले आसा डायरेक्शन मारलेले आसा असो खंय तरी तुमी पर्याय निवडात आनी पर्याय निवडटा आसतना हांव गोविंदाचें सांगतात मागीर पर्याय निवडटा आसतना एक उडात धरात आमी खूब वेळा तुमचे कडेन मागणी केली पंचायती कडेन मागणी केली आतांय करता परत तुमकां याद करता येणाऱ्या 60वें वर्स प्लॅटिनम जुबिली अमृत महोत्सव म्हणटा आमच्या गोंयच्या सुटकेचो 1961 हो अमृत महोत्सव चालू आतां आनी ते आमी दबाजो मनयतले डिसेंबर जे आमच्या 19 डिसेंबराक तेज्या पयलीं तुमकां आठवण धरा तेजे वयल्यान तुमकां कळटलें सुरवात करुया ज्या आमी इगर्जे कडेन भितर सरतात त्या करता आसतना सेंट आयलॅक्स रोड मागीर पावले आमी डायरेक्टली जॅक शिकेराच्या पुतळ्या कडेन थंयच्यान तो सर्कला कडेन जॅक शिकेर रोड त्या सर्कल टू ह्या सर्कल आमच्या कालांगूट बागा सेक्शन थंय येवन बेजामी गोईस रोड आनी थंयच्यान ह्या सर्कला कडेन प्रायर पासून DB बांदोडकर रोड पयलो चीफ मिनिस्टर अशी नांवां लक्षांत दवरात आनी जे तुमी हे जे सुरवात केला ही देख फुडल्या येणाऱ्या सरपंचाक आनी पंचायतीक अशें आमी त्यागी केल्ल्या मनशाचे आमी असो सन्मान करतात म्हणून असो तुमी याद धरात आनी जाता जाल्यार 60व्या वर्साची आमी ही उबरबाय हातीन घेवया संधी हातीन घेवया आनी 60व्या वर्साचें हें नामकरण सगळ्या जे नामकरण करपाचो प्रयत्न आमी बसया आनी डिस्कस करुया गोविंद शिवोलकाराच्या बाबतींत म्हाका 2 टर्म मेळ्ळे गोविंद शिवोलकारा बरोबर काम करपाक एक शेतकरी एक टिचर आनी एक आमच्या बेटो तो बाबडो समाजसेवक कडेन म्हणत नासलो आपल्याक तो म्हणटालो आपूण एक वावराडी ह्या कोणकाराचो आनी तो तेणें आयुश्यान म्हणटा ती मुद्दम घालून वचलो हाफ पॅन्ट ताका तेजी यादीक लागून परत म्हणलें हे प्रेस येतले आनी म्हणटालो हो कितें खंय घेवन म्हणून कारण आयुश्यभर तेणें डेप्युटी सरपंच जालो पंचांनी इवन डेप्युटी सरपंच तेणें भोगलें म्हणून तेणें म्हणटा ती मिजास आनी व्हडपण केन्ना दवरलें ना सायकलीन प्रवास ताका 1000 फावटी सांगलें आरे तुका हांव लोन काडून दिता स्कुटर घेवया म्हणून ना थंय तुमकां सांगता आठवण तेजी बऱ्यापणाची आठवण तो जेन्ना सारे हाडून वयतालो म्हापशा तो वाटेक जर म्हाका जर मेळत हांव तेजी पोती काडटालो म्हाज्या स्कुटरी घालतालो पूण म्हाजे स्कुटर बसनासलो तो म्हणटा आपूण सायकलीन तूं पोती घेवन वच म्हाज्यान ती दवर आनी तेज्या त्या शेता कडेन आनी ती दवरतालो हांव असो गोविंद शिवोलकर ज्याचे खरोखरच पंचायतीन तेजे व्हड कौतुक हे तुजें हे तुमचे अजरामर उरले गोविंद शिवोलकारा बद्दल तुमचें कितें प्रेम आसा तुमी कितें आठवण तेजी दवरल्यात हे तुमचे अजरामर उरले गोविंद शिवोलकर हो जरी एक टिचर जरी आसलो पूण टिचर म्हणून केन्ना वागलो ना तो सगळ्याचो म्हणटा वावराडी कसो आनी सगळ्याचो सांगाती कसो अशा ह्या गोविंद शिवोलकाराक तुका हांव नमन करता गोविंद शिवोलकर की तूं खंय जंय आसाय खंयच्या देवाच्या ठिकाणी थंय आसाय आमचें नमन तूं पावन करून घे आनी ही जी तुमकां जी सांगल्या ही आतां हांवें जी सांगल्या मुद्दम 60व्या वर्साची
ही प्लॅटिनम जुबिलीक आमी हे सगळे बंदोबस्त करूया जाग्यार घालुया म्हणून आनी तुका कोण शोनाक आनी खूब सांगला तेणें सांगला मायकला कडेन डिस्कस करता आमी ठरवया म्हणून हांव तुमकां परत तुमकां गोविंद शिवोलकराच्या ह्या आठवणी बद्दल पंचायतीक हांव धन्यवाद दिता तुमचें कौतुक करता आनी हांगाच थांबता देव बरें करूं आमच्या पंचायतीर आनी आमची मिटींग आहा 7 तारखेर म्हाका दिसता आमचो शोन बाब आमचो हांगासर हा येयल्लो सरपंच टायम वेस्ट करपाचो ना आयज जाली 5 तारीख 7 तारखेर आमी रेजनिंग घेतात की तांकां अशें तुमी एकोमोडेट करचें म्हणून देव बरें करूं. मिस्टर मायकल लोबो काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताजो इम्पॉर्टंट टायम काडून तो हांगर येयलो तशेंच हांव कालांगूट पंचायतीच्या मेंबरांकूय देव बरें करूं म्हणटा ते हांगर येयले तशेंच तेजे फॅमिली दोगां चेडवां आनी तेज्यो भयणी येयल्या म्हणून हांगर तांकांय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर नारायण बाब तेणी खूब बरें काम केलां हें ताकाय चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगर सगळे जमिल्ल्या आमचे खोबरोडच्या लोकांक थंय आमचे प्रेसांक हांगर येयले तेंच्यांनी टायम काडून येयले म्हणून चड देव बरें करूं थँक्यू. स्पेशल डे आयचो दीस खूब म्हत्वाचो आहा. टिचर्स डे. अ लिजंड, अ विजनरी टीचर. तेका सामान्य मनशाची खोत आसली, तेका सामान्य मनशा कडेन पावपाक जाय आसलो, भुरग्यांक मार्गदर्शन करपी आनी तितूंतलो हांवूय एक आसलो. 5th स्टँडर्ड टील SSC म्हाका शिकोवपी आमचो एक्स टीचर जो आयज आमच्या वांगडा ना, लेट गोविंद बाब शिवोलकर. स्कुलान सगळे जाण ताका वळखताले गोविंद सर. गोविंद सर म्हणजे बेश्टोच शिकयनासलो, गोविंद सर एक्शन करून शिकयतालो. टेबलाचेर चडटालो, बेंचाचेरूय चडटालो. हॉकी म्हणजे कितें पळय तें एक धाकटुलो दांडो हाडून ताका केलके लावप. जो तर एक तो टॅक्स शिकयता, एक बुकांतली जो तर कितें तरी शिकयता जाल्यार तो बॉल घेवन हॉकी कशें खेळप तें शिकयतालो क्लासीन. म्हणजे एक फेमस हॉकी प्लेयराचेर तेचे तो जेन्ना आमकां शिकयतालो तो गोल कसो मारतालो, तो गोल पोस्ट क्रिएट करतालो, असो टीचर म्हाका दिसता हांवें आयज पासून पळोवंक ना. आनी जो भुरग्याक शिक्षण तकलेन वचना ताका इजी लँग्वेजीन कशें सांगप. जर तर तो हिंदी शिकयतालो जाल्यार कोंकणीन ते कशें ट्रान्सलेट करून तेजे तकलेन घालप हें आमी गोविंद सरा कडसून शिकलेले आहा. आनी असलो महान व्यक्ती हेचो आयज आमी उडास करता. खूब टायम लागलो आमकां वो नेम प्लेट ह्या जाग्यार घालपाक. हितून खूब जाणांचो हात आसा. हिंगासर बाब डॉबिट आहा, हिंगासर आमचो वॉर्ड मेंबर आहा शॉन आनी बाब दिनेश, आमचो बाब एकनाथ भाई. इवन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना पाठिंबो दिवपाक आमचो बाब सालुजीन, बाब दत्ता, आमचो बाब चानू, सगळे पंचायत मेंबरांनी एक मतान सांगले घाल म्हणून. आनी हिंगासरले लोक, स्थानीक लोक जेन्ना आमी उलयले, जेन्ना आमी घराघरांनी भोंवताले उलयले, तेणी सांगले घाल. हो महान व्यक्ती जेणें बरें काम केल्लें आहा, कोंगोटे खातीर बरें काम केल्लें आहा, शेतकारा खातीर बरें काम केल्लें आहा, भुरग्यां खातीर बरें काम केल्लें आहा. म्हाका दिसता पोर्रा कितें योगदान दिल्लें आहा, आदी जे सॅक्रिफायसीस केल्ले आहा तेंची ही नांवां घालची. बाब हेचे कडेन मागता तूं फुडाकार घे चानू कडेन. आनी बाब एंटनी मेनेझीस येयला, हिंगासरलो फर्स्ट आमच्या हितूंतलो ह्या टर्मांतलो सरपंच आनी लिडर. तुमी सगळे आयडेंटिफाय करा, प्रत्येक नांव रोडाक नांव घाला. सो लेट इट बी नेम्ड आफ्टर दॅट पर्सन. आनी अशी क्वॉलिटीचें काम करा. दीस क्वॉलिटी आमी कांदोली स्टार्ट केली ही क्वॉलिटी. आनी हे क्वॉलिटीचें नांव करून त्या मनशाक ते जाय ते स्थान दिया. म्हणजे आयज ते ना आमच्या वांगडा, हे लोक ना, तेणी योगदान केल्लें आहा, तेणें काम केल्लें आहा. पंचायतीचो 5 टर्मांक हो डेप्युटी सरपंच जालो. तेच न्हू, तेंच्या भुरग्यांक तुमी कशें मदत करतली तें इम्पॉर्टंट आहा. आयज तेजी दोग जाणां चेडवां आहा, शिकलेलीं आहा. पंचायतीन जो फुडलो हे येतलो वेकन्सी येतली
तितून एक चेडवाक तुम्ही कामाक लाया, तेणी मागूंक ना, हांव सांगता, एक चेडवाक तेज्या कामाक लाया, तेन्ना तुमी खरी श्रद्धांजली जे कितें तेका फावो आहा ते तुमी दितले. तेणी मागूंक ना, केन्नाच मागूंक ना. शिकलेली आहा, ग्रॅज्युएट आहा. आयज कितलेशेच भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा आमच्या गोंयांत. पॅन्डेमिकान आनीक अनएम्प्लॉयड जाले. आमी स्लोली पॅन्डेमिकानसून भायर सरतना सगळे यूथ रावल्या, बिझनस केन्ना स्टार्ट जातले ते. आमी स्टार्ट करुया, बट एट द सेम टायम वी वील हॅव टू टेक केअर. अशें न्हू की आतांच स्टार्ट करुया आनी सगळे ट्युरिस्टांक एकदां धाडया, ना न्हू. हायकोर्टान सांगला की डू इट स्टेज वायज. ओन्ली दोज हू आर डबल वॅक्सिनेटेड अलाव देम इनसाइड, or the other person should take RT-PCR negative certificate. Let us do a slow process, but see that each and every family is taken care. आज खूप जाणांक आमच्या गोंयकारांक त्रास जाल्ले आहा. बँकेचे नोटीसी येयल्ले आहा, 5 इन्स्टॉलमेंट पेंडींग आहा. म्हाका दिसता हेचेर आमी विचार करचो पडटलो आनी त्या खातीर सगळ्यांनी एक रावन काम करुया. लेट अस हेल्प ईच अदर इन दीस डिफिकल्ट टायम्स. आय वन्स अगेन थँक ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर अँड ग्रेसिंग दीस ओकेजन ऑफ अ ग्रेट लीडर. ग्रेट लीडर म्हणटा आमी व्हडल्यांची नांवां घेतात, कोण मुख्यमंत्री जावन गेले, कोण आनी कोण जावन गेले. हो खरो लीडर. ह्या लिडरान आमकां शिकयला. ह्या लिडरान कितकेशेच जाणांक शिकयला. जो आमचो शेजारी आयज डॉक्टर जाला तेणें शिकयला, जो आमचो शेजारी आयज लॉयर जाला तेणें शिकयला. आनी ते काल पासून म्हाका उडास करताले ते. आयज तेणें शिकयला म्हणून आमी खंय तरी पावले. तेणें हिंदीत शिकोवंक ना आमकां, तेणें वेगवेगळे सब्जेक्टूय शिकयल्या. ही वॉज व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन. वन्स अगेन आय थँक ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर. तो महान व्यक्ती हेचो आयज आमी उडास करता. खूब टायम लागलो आमकां हो नेम प्लेट ह्या जाग्यार घालपाक. हितून खूब जाणांचो हात आसा. हिंगासर बाब डॉबिट आहा, हिंगासर आमचो वॉर्ड मेंबर आहा शॉन आनी बाब दिनेश, आमचो बाब एकनाथ भाई. इवन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना पाठिंबो दिवपाक आमचो बाब सालुजीन, बाब दत्ता, आमचो बाब चानू, सगळे पंचायत मेंबरांनी एक मोतान सांगले घाल म्हणून. आनी हिंगासरले लोक, स्थानीक लोक जेन्ना आमी उलयले, जेन्ना आमी घराघरांनी भोंवताले उलयले, तेणी सांगले घाल. हो महान व्यक्ती जेणें बरें काम केल्लें आहा, कोंगोटे खातीर बरें काम केल्लें आहा, शेतकारां खातीर बरें काम केल्लें आहा, भुरग्यां खातीर बरें काम केल्लें आहा. म्हाका दिसता पोर्रा वेल्ला काणकाचे भुरगे जे आयज म्हाजे एजीचे आहा आनी म्हाजेकून व्हडले आहा, ते सगळे जाण ताका वखता. पार्रा वेल्ला काणका गिरी आनी इवन आरपरा नागवा हे भुरगे जे आमच्या स्कुलान येताले शिकपाक, कोणूच असो आसचो की ताका वखना पळय तो. तेजे कडसून कितें तरी आमी शिकल्या. गरिबांक तो डबो हाडटालो, जो तर अशें कोणें डबो हाडूंक ना स्कुलान, धाकटुलो कोण आमचे भुरगे आहा ताका आपल्या डोब्यांसून काडून दिवप, असलो मनीस म्हाका दिसता खूब कमी पिक्चरी आहा. आनी शिक्षणाचे हितूनसून म्हाका दिसता खूब कमी टिचरी आहा जे पर्सनल अटेन्शन भुरग्या कडेन दिवप. जो भुरगो कमी आहा, वीक आहा, ताका स्कूल जाल्या नंतर एक अर्दे वर बसयतालो, एक 7-8 जाणां, आनी शिकयतालो. आयज हे क्लासीन शिकयले जाल्यार नेक्स्ट डे दुसऱ्या क्लासीन शिकयतालो. आनी कोण बरें शिकता क्लासीन तांकांय अर्दे वर दवरतालो तांकां शिकोवपाक. असलो टिचर खूब कमी आमच्या हितून आहा, गोंयान आहा. आनी असले टिचर आनीक जावचे हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी देवा लागीं मागपाक जाय. चड आनीक उलयना, इतलेशेच मागता सगळ्यां कडेन की लेट अस वर्क टुगेदर. म्हाका दिसता कोंगोटेन खूब काम आहा आनी आमकां सगळ्यांक वांगडा रावन काम करचें पडटलें. आनी हे जे खूब भाशेचे उलोवप चलता आमचे कोंगोटेन, कांदोली पासून खूब भाशेनी उलोवप चलता. इलेक्शनां लागीं पावल्लीं आहा, कोणें मिसगायड जावचें न्हू. आनी म्हाका दिसता बाब एकनाथान सांगला पळय ते सगळे कोंगोटचे जितके रोड आहा, जे कोंगोटेच्या लोकांनी हिंगासर कितें योगदान दिल्लें आहा, आदी जे सॅक्रिफायसीस केल्ले आहा. आज जावन आसा टिचर्स डे. टुडे वी रिमेंबर ऑल द टिचर्स जे आमकां स्कॉलान एड्युकेशन शिक्षण केलें. आनी टुडे वॉट एवर वी आर इज बिकॉज ऑफ देम. होच आमचो वाड्यार आमचो अ टिचर
कोण आल्लो सेंट जोझफ हायस्कूल आरपोरा एक्स डेप्युटी सरपंच गोविंद शिवोलकर Sacred High School. Yeah, Sacred High School, Parra. So today we remember him. Maka tezo actually interaction thought nalla. Maybe I was very small, but jenna ami into social work in the last 7 years. Datta ani haंव. Kana ami gara-garani hoitale. We had done various camps. Ami camps kottale. Then जायते लोक almost every house तेजे उलयताले. आनी हांव दत्ता म्हणटालो दत्ताचो डॅडी ताका ओकोतालो. So दत्ता हो येतो all the मनीस आसलो. He was such a man. Very simple. सगळे लोक म्हणले very simple person. Just with a cycle, go help everyone आनी मागीर स्कॉलाक वयतालो. And till today people take his name. आमी म्हणटा की आतां डेव्हलपमेंट जाता. But back on those days, हो रस्तो जो अहो येता. मागीर आमचो पार्टी चॅपल रस्तो which goes and connects Agarwado. मागीर Fat Fish Road which connects from that road to this road. All were things taught by him. तेणेन केल्ले आहा ते. तेन्ना केल्ले आहा. तेन्ना वाटो तेणेन सोडला ते उरल्यो. आतां सगळे पॅक जावपाचे. आतां जाणा आतां एक रस्तो करपाक इतलो त्रास जाता. 1 इंच पण इजिली रेडी ना दिवपाक. But at that time he taught. And if you think ते रस्ते नासले जाल्यार तुमी चिंता तुमी फूल आमी कालांगूट टिंट्यार येवन अहे रावंड मारचे पडटले. So much of inconvenience would have caused. But he, being a teacher, a visionary of that time, he has thought of that, and today we are all enjoying the benefits is because of him. आमचे अहेत गजाली घरा वचोनी आमकां स्टोरीज तेजे आयकताले. वन मोर स्टोरी इज दॅट तो केन्ना कॅम्पेन चड कांय करनासलो. आमचे भशेन आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान आमी घरांनी वचोन वोट मागताले. बट तो तल्लो मनीस न्हू. His work is to speak, is to never go for campaigning. On his own, जिखतालो. आनी कावंटींग डे पासून आमी कावंटिंगाक वचोन सगळे ग्रूप घेवन रेडी रावन सेलिब्रेशन करूंक. बट तो न्हू. तो शेतान कामांक कावंटींग दिसा ताका लोक येताले आनी सांगताले बाबा तूं जिखलो या. So he was such a dedicated person. Today we remember his stories. I know few stories, but his friend Eknath Bappa आनी कोण आमचे जाणटे लोक आहा, they will know his stories, and I would like to request them share these stories. कित्याक हे स्टोरी आयकून आमी मोटिवेट जाता. दत्ते आनी हांव खूब मोटिवेट जाले तेजे स्टोरी आयकून. Like such a good person, such a clean person, honest person, and he never did anything for himself, nothing for himself. Even today his children are there. They are also working very hard. Even he being so long into politics, but he was a simple person, a corruption-free person, a role model for all of us young elected members to be. So with this, we take the opportunity, the people of Kalangot, the villagers demanded that this road be named in his name in a Gram Sabha resolution.